गोंय आतां घुस्मटूंक लागिल्लें आसा. जे गोंयकार घराबेली आपले लागींचे जे ह्या महामारी खातीर भायर पडल्या तांचे दुकान आमी सर्वांगी आहा आनी जे रुग्ण म्हणून हॉस्पिटलांनी ना जाल्यार तांच्या घरांनी ह्या महामारीच्या विरुद्ध एक लढो ताणें चलयला तांचे बरोबर आमी आसात आनी आमी देवा कडेन मागतात की बेगींतल्या बेगीन ते बरे जावं. आज ही जी सेकंड वेव आयली, कोविडाची सेकंड वेव आयली, हातून आमची सरकाराची तयारी कांयच नाशिल्ली हें आज एक्सपोज जाल्लें. आनी हायकोर्टान आतां एक डिसिजन घेतला की आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटलें तांणी इन्वोक केला, म्हणल्यार रायट टू लायफ. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून जाणें सपूत घेतला आपल्या लोकांक राखपाचो, ताजे खातीर आमकां आमी गोंयकारांक राखूंक सगळें कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. आनी ताजे खातीर एक आमदार क्षेत्र विकास म्हणून एक 100 कोटी प्रोविजन ते ह्या बजेटान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. ते 100 कोटी बी म्हाका दिसता आमी लोकांक वॅक्सिनेशन करपाक आनी मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रॅम्प अप करपाक पयशे वापरूचे अशें म्हणून हांवें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन सजेशन दिल्लें आहा. पूण हांव मागतां कित्याक मेडिकल एक्सपर्ट्सांनी अशें म्हणलां की वॅक्सिनेशन जर दोनूय जालें जाल्यार हॉस्पिटलायजेशन तरी जायना आनी मनीस मरना ह्या महामारीन. म्हणून म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य जाता की सगळ्या गोंयकारांक आमी राखूंक जाय आनी गोंयकारांक मिसमॅनेजमेंटा खातीर तरी मरूंक दिवंक जायना. म्हणून ही तयारी करपाक आतां फुडली थर्ड वेव येवपाची आहा तेन्नाय आतां एक हेल्थ क्रायसीस इतली फुडें. ही थर्ड वेव आनी हेल्थ क्रायसीस फेस करपा खातीर म्हाका दिसता आमी तयार जावपाक जाय. पूण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां हें म्हजें सजेशन एक्सेप्ट करचें, हे पयशे वापरूचे बरे कारणा खातीर. देव बरें करूं.